दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतल्या मळ्याकुडींतले वट्ट 72 कॅबिनेटांतले 62 कॅबिनेटांनी मरण आयिल्ल्यांच्यो कुडी भरून आसात. हातूंत व्हड प्रमाणात दावो नाशिल्ल्या कुडींचोय आस्पाव आसा. पोस्टमॉर्टम आनी मड्यांचो विलो लावपाक कळाव जाल्ल्यान ही परिस्थिती निर्माण जाल्या अशें मुखार आयला. ताका लागून आतां मड्याकूड हाऊसफुल जावपाच्या मार्गार आसा. मजगतीं न्यायालयान तज्ञांनी प्रशासनाक 24 वरांचो अल्टिमेटम दिवन प्रलंबीत आशिल्ल्या प्रकरणांचो बेगोबेग निवाळो करपाची मागणी केल्या. ही समस्या रोखडी सुटावी जाली ना जाल्यार परिस्थिती आनीक वायट जावपाचोय हुस्को निर्माण जाला. See, we have a morgue, full-fledged morgue with 72 beds. We have 18 cabinets with 4 beds each. So that brings it to 72. And as of now, during last 3.5 years, I would be saying that we didn't have a single occasion wherein we didn't have any bed for the dead bodies brought. Currently, what has happened is, for some reason, the bodies which are to be disposed of by the municipality, they are not able to dispose them off, and that is causing all the crunch. For all the bodies, we have to take NOC from the police. We have to give them either to the relations or unidentified bodies, unclaimed bodies. Disposal is done by the municipality. So we have 18 such bodies currently in our morgue, which are to be disposed of. So that is why we are worried, and more so because of the Good Friday. I believe our Christian brothers and sisters, they don't perform the final rites in these days, so they would need the morgue. So we are worried, and we are trying to move to all the concerned people so that we at least have 10 to 15 empty beds for these bodies. So have you spoken to the chief officer or the chairperson regarding this, and what has been their response? Yeah. So I have been in constant talk with them. Even today morning I have talked to them. They are also moving from pillar to post, and they have promised me that they have done the necessary arrangement, and very soon, within these 2-3 days, they will be disposing of the bodies and the problem will be resolved. आज सकाळी हांवें डिजिटल मिडियाचेर एक न्यूज पळयली आनी ती आमकां कळून आयलें की मडगांव हॉस्पिसियोचें जें मॉर्ग आसा तें ऑलमोस्ट फूल जावपाक पावलां आनी तातूंतली 10 जी आनी कंपार्टमेंट्स आसा ते अंडर रिपेर आसा म्हणून. आतां ते फूल कित्याक जावपाक पावलां? कित्याक की ज्यो अनक्लेम्ड बॉडीज आसा ज्यो नॉर्मली म्युनिसिपालिटी सदांच डिस्पोज करता, ते म्युनिसिपालिटी सांगता की तांचे कडेन पयशे ना म्हणून खंय ते डिस्पोज करपाक शकले ना, आनी हो खूब जाता आनी ताचे खातीर मॉर्ग फूल भरला थंय. आतां हे जातकीच आमकां आमचे जे किरिस्तांव भाव आसा तांगेले आतां मॉन्टी थर्सडे टू इस्टर पर्यंत ते बरियल करनात. म्हळ्यार तांच्या घरा जर डेथ जाली जावची न्ही, पूण जर जाली जाल्यार ते खंय बरियल करनात. आतां अशे तरेन त्या मॉर्गाचो तांकांय गरज पडपाक शकता, तशेंच आनी मडगांवकारांक नाजाल्यार बाकीच्या सरावंडींग एरिया आसा तांकांय गरज पडपाक शकता. पूण हे जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना म्हाका दिसलें की म्हज्या सायडींतल्यान कितें ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडाचेर मदत करची म्हणून हांव मडगांव म्युनिसिपालिटीन आयलो. तांकां एक लेटर केलें की 10 अनक्लेम्ड बॉडीजाचे जे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा डिस्पोज करपाची ती हांव करता म्हणून. आतां हें लेटर तांच्यांनी इनवर्ट करून घेतलें, पूण पेमेंट ते घेनात. ते म्हणटा आमी पेमेंट घेवपाक शकना म्हणून. कदाचित जेन्ना न्यूजार आयलें की हांव हें करता म्हणून तेन्ना कोणाच्याय देवाच्या मनशाचो बी फोन आयला जायत आसपाक शकता, कित्याक हांगा हेंच चल्लां सद्या. आतां ते जातकीच हांव वचून सीओक मेळ्ळो. सीओ मातसो गडबडीन आशिल्लो, कित्याक भोवतेक सीओक आनी कावन्सिलाक सद्या लोकांक जे त्रास जाता ते दिसनात. हांगा ही म्युनिसिपालिटी सद्या इज बिकम व्हेरी इनसेन्सिटीव, जे हांव पयलींच्यान म्हणटा. आनी लोकांक टॉर्चर करपाचें तांचें काम चालू आसा. लोकांचो त्रास तांकां दिसना, तांकां घाई आसा बजेट पास करपाची. आतां कित्याक आनी कित्या खातीर ह्या लोकांक त्रास करता तें म्हाका कळना. हांव पयशेय घेवन आयिल्लो. सावथ गोवा मॉर्ग जें आसा तें फूल जाल्लें आसा. हांगा टोटल 72 बेड्स आसात, म्हणजे मॉर्गा भितर 72 बॉडीज दवरपाक मेळटा फ्रिजरा भितर, आनी ह्यो सद्या फूल जाल्ले आसा. हाजें कारण म्हणजे अनक्लेम्ड ज्यो बॉडी आसात, अनआयडेंटिफायड बॉडी आसात, ज्यो बेवारशी मृत्यू जातात हांगा सगळे सावथ गोवा भितर खंय तरी, आनी चडशे हे मृत्यू म्हाका दिसता मडगांव स्टेशन रोड हे एका जातात. त्यो बॉडी म्युनिसिपालिटीन अजून वेगवेगळ्यात लायिल्ली ना, आनीक हाजें कारण म्हणजे ते म्हणटात आमचे कडेन फंड ना. ताका लागून ह्यो बॉडी हांगा पडून आसात, आनी ताका लागून हे मॉर्ग फूल जाल्लें आसा.
त्याच बरोबर कांयश्यो बॉडी आसात ज्यो पुलीस तपासा लागून बाकीच्या हाका लागून दवरिल्ल्यो आसात पूण चडश्यो बॉडी आसात त्यो अनआयडेंटिफाय बॉडी ह्यो म्युन्सिपाल्टीन फंड नाशिल्ल्या कारणान त्यो हांगा दवरिल्ल्यो आसात. आतां प्रश्न येता असो, एक बॉडी जर लासयतलो जाल्यार स्मशान भुमीक जवळ जवळ 3,000चो खर्च येता. आता 3,000 आमी सरकार लाखांनी पयशे मोडटात आनी 3,000 मोडपाक म्युन्सिपाल्टी कडेन फंड ना अशें दिसून येता. ह्यो 3 बेगीतले बेगीन हे खाली जावचें आनी हांगा सर्वीस मेळची, कारण हे जे हाजेर पूर्ण दक्षिण गोंयचो भार आसा. म्हणजे खंयी जर बॉडी उरली जावं कितें जालें जाल्यार ती हांगा दवरपाक पडटा. आतां खूब तेंप जालो हे मॉर्ग फूल जाल्लें आसा. हो एक गंभीर प्रश्न सद्या प्रशासना मुखार आयिल्लो आसा आनी हांगच्या दोतोरांनी मागलां की बेगीतले बेगीन हो प्रश्न आसा जो सुटावो करचो. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव करता.